scheme for person with benchmark disability requiring high support ही एक नवी स्कीम आयल्या आणि म्हाका दिसता की ही स्कीम आमी संपूर्ण देशान भितर पयले फावटी खंयचेय राज्य करता जर जाल्यार ते गोंय राज्यान आसा. ह्या स्किमीचें वैशिश्ट्य म्हणजेच की जांकां बेंचमार्क डिसेबिलिटी आसा आनी हाय सपोर्ट नीड आसा, जांकां खूब एसिस्टन्स लागता की तांच्या हे करपा खातीर तर तांकां एखादे वेळ एसिस्टिव्ह टेक्नॉलॉजीज आनी एड्स अप्लायन्सीस तांकां जर जाय जाल्यार ते स्वता घेवपाक शकतात, म्हणजे आमचे हे करनासतना. सो ही हॅज हीज फ्रीडम फॉर युजींग दीस 40,000 म्हणजे ताचे पेरंट्स आसात, ताचे गार्डियन्स असतात, तांच्यांनी हे करपाक जाता. आता हे कोणाक मेळपाक शकता जाल्यार जाका ही सर्टिफिकेट मेळटा आनी सर्टिफिकेट कोण दिता तर हाय सपोर्ट नीड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ड्युली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड at North and South Goa District Hospital. The दोन्ही South आणि North Goa District Hospital एक बोर्ड असता आणि तो सर्टिफाय करता that he needs high support needs. The Goa Medical College also gives this certificate. ह्यो चारही संस्था म्हणजे चारही हॉस्पिटलां तांकां ही सर्टिफिकेट दिवपाक शकतात. म्हणजे हातून क्वालिफाय कोण जाता तर बॉनाफाईड रेजिडेंट ऑफ गोवा म्हणजे जो आमचो गोंयकार आसा ताका मेळपाक शकतात. पॉझेसिस हाय सपोर्ट नीड सर्टिफिकेट टी जाय and belonging to a family with annual income not more than 8 lakhs. 8 लाखांच्या वार्षिक उत्पन्न 8 लाखाच्या वयर ना तांकां ही स्कीम मेळपाक शकता. सो परत एक फावटी गोंय सरकार आयज मुखार वता आनी जितके बेनिफिशरी आसा त्या बेनिफिशरीनी आपल्या डिपार्टमेंटान दिसता जाल्यार ते असेसमेंट करून घेवपाक जाता